See next question. Find the value of 3/4 plus 5/6 minus 7/15. आणि डिनोमिनेटर आम्ही कितें केल्लो सेम केल्लो जो ह्या दोन नंबराच्या टेबलान सपोज जर हो नंबर येता जाल्यार त्या दोनूय नंबराक आम्ही मल्टिप्लाय केल्ले इन बिफोर प्रॉब्लेम. तर हांगासर 4 आणि 6च्या टेबलान 15 येना. ओके सो कितें करतले आमी फॅक्टर्स काडटले 4 6 आणि 15ाचो फॅक्टर्स. सो 4 आणि 6 हो 2च्या टेबलान येता 2 2 जा 2 3 जा 15 येना म्हणून तसोच दवरलो. ओके आता 2 हो 2च्या टेबलान येतलो 2 1 जा 3 आणि 15 येवचो ना सो एज इट इज दवरात. आता 3 आणि 15 हो 3च्या टेबलान येता सो ह्यो 1 जालो म्हणजे एंड जालो 3 1 जा 3 1 जा 3 आणि 3 5 जा 15. आता फक्त 5 उरलो हे 1 1 आसा सो काय आमकां मल्टिप्लाय करपाची गरज ना सो 5 हो 5च्या टेबलान येतलो. सो आता हे सगळे नंबर आम्ही कितें करतले मल्टिप्लाय करतले 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 5 जा 60. सो 4 6 आणि 15च्या टेबलान ह्यो कॉमन नंबर आसा तो आमकां आता मल्टिप्लाय करपाक जाय तिगांच्या टेबलान. सो 4 कितले दा मल्टिप्लाय करतले 60 येवपाक 15 जा 6 कितले दा मल्टिप्लाय करतले 10 जा आणि 15 4 जा. सो 3 15 जा 45 4 15 जा 60 10 5 जा 50 60 7 4 जा 28 आणि 60. सो कॉमन येलो 60 घ्यायच हे प्लस कराच 45 50 मायनस 28 45 आणि 50 95 मायनस 28 60. सो 95 हांगसून 28 मायनस कराच हांगातलो हांगा कॅरी केलो 15 हांगसून 8 काडलो 15 हांगसून 8 7 उरलो हांगा 8 उरलो 8 हांगसून 2 काडलो 6 सो 67 डिवाइड बाय 60. सो हे तुमचो ऑप्शन आसतलो 67/60. ओके सो अशा तरेन तुम्ही सॉल्व करपाक जाय. सो नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द वॅल्यू 2/3 into 9/4 डिवाइड बाय 3/2. सो फर्स्ट जे ब्रॅकेटान आहा पळय ते सॉल्व करतले आमी 2 into 3 9/4 आणि डिवाइड बाय 3/2. द व्हेरी इम्पॉर्टंट तुमकां जशे बद्दल मल्टिप्लिकेशन सांगलेलें पळय ते पयली क्रॉस तुमकां डिवाइड करून कितें मेळटा जाल्यार पळयाच कळ्ळें. सो अशें पळय 2 1 जा 2 2 जा 3 1 जा 3 3 जा. ओके सो पळयाच आता सिंपल जालें 1 into 3 1 into 3 आणि 1 into 2 डिवाइड बाय 3/2 1 3 जा 3 1 2 जा 2. आता डिवाइड जी असता ती साइन चेंज झाली काय हांगा हे नंबर कितें जातले रेसिप्रोकल सकयलो नंबर वयर वयलो नंबर सकयल. ओके सो आता तुम्ही जर डायरेक्ट हांगासर कॅन्सलेशन करता करूंक शकता ना जाल्यार 3 2 जा 6 2 3 जा 6 आन्सर कितें येयलो 1. सो ए इज युअर करेक्ट ऑप्शन. See next question. If x/5 equal to 3/4 find x. So answer value पहली बरयाच तर क्रॉस मल्टिप्लाय x into 4 आणि 5 into 3. सो x into 4 कितें येतलो 4x 5 3 जा 15. x हांगा प्लेस कराच हेंचो मिनिंग कितें 4 into x. सो मल्टिप्लाय आसता तो नंबर कितें जाता डिवाइडाक वयता. ओके सपोज जर पॉइंटान नंबर सांगलेलो जाल्यार पॉइंटान सोदाच. ओके सपोज जर मिक्स फ्रॅक्शनान सांगलें जाल्यार कसो कन्वर्ट करतले 4 अदरवायज ह्यो आमी असो बरयतले राइट 4 कितले जा 3 जा 12 कितलो उरलो 3. आता मिक्स फ्रॅक्शनान बरयतना कितें करतले ह्यो मल्टिप्लाय येतलो हो नंबर हेका मल्टिप्लाय सो 4 3 जा 12 आणि प्लस करून जो रिमाइंडर उरला तो सो मिक्स फ्रॅक्शनान सांगलेलो असो जातलो 4 3 जा 12 प्लस 3. ओके सो अशें आन्सर आसा सो ए इज युअर करेक्ट ऑप्शन. Now see next, if x minus 2 divided by x plus 3 equal to 1/2. आता या कंडिशनार क्रॉस मल्टिप्लाय करतले पयाच 2 या एका मल्टिप्लाय करप सो एका इन ब्रॅकेट वन बरयाच x minus 2 इक्वल टू घालाच आणि यो अदर साइड बरयाच 1 into x plus 3. कळ्ळें कितें केलें 2 हे फुल एका मल्टिप्लाय केले आणि 1 एका मल्टिप्लाय केले क्रॉस मल्टिप्लिकेशन होते 2 into x 2x मायनस साइन येतली 2 2 जा 4 इक्वल टू 1 into x. सो 1 दाखोवपाची गरज ना 1 into 3 3. आमकां हांगासर एक्साची व्हॅल्यू फाइंड आउट करपाक जाय सो एक्स आसा ते एकीकडे हाडाच 2x आता इक्वल टूच्या ह्या सायडीक आहा तो हेवटेन येतलो इक्वल टूच्या ह्या सायडीक. सो आपली साइन जी आसा आता हांगा कांय साइन ना म्हणजे कितें प्लस सो तो अदर साइड येतलो सो कितें जातलो मायनस. हांगासर इक्वल टू जावन कितें साइन आसा +3 प्लस दाखोवपाची गरज ना हांगा मायनस आहा ती अदर साइड वयतली सो साइन चेंज जाता केन्नाय नंबर जंप करता फ्रॉम द
अबाव इक्वल टू सायन म्हणजे दुसऱ्या सायडीक वयतलो त्या टायमार तो कितें जातलो सायन चेंज करतलो. सो दोनांसून हांगा कांय ना म्हटल्यार 1x 3 + 4 कितलो 7. सो एक्साची व्हॅल्यू 7. सो 1 सो x इक्वल टू 7. ओके सी नेक्स्ट क्वेश्चन 5/8 डिवाइड बाय इन ब्रॅकेट हे जे नंबर्स दिले फ्रॅक्शन ते मल्टिप्लिकेशन आसा. सो फर्स्ट जे ब्रॅकेटान आहा ते सॉल्व कराच. अशें सुद्दां बरयले काय प्रॉब्लेम ना वांगडाच फक्त कॅन्सलेशन करात जे कितें जातले ते 5 2 जा. सो हांगासर कितें उरलो फक्त 2 उरलो डिनॉमिनेटराक कांय ना म्हटल्यार कितें घेतलो 1. मागीर जसो सांगला तुमकां डिवाइड सायन कितें जातली मल्टिप्लाय. सो मल्टिप्लाय जालो हो नंबर कितें जातलो रेसिप्रोकल. सो सकयलो नंबर वयर वयलो नंबर सकयल स्ट्रेट मल्टिप्लाय करा 5 1 जा आणि 8 2 जा. सो 5 1 जा 5 8 2 जा 16. So C is your correct option. A boy walks 4 meter east. So starting point, okay. So this is north, south, west, and east. Okay. So the answer 4 meter east सांगले. So starting point is हांगा आसतलो 4 meter east गेलो. Next 3 meter south. So 3 meter south गेलो. So find the shortest distance from the starting point. So हांगासर आमकां shortest distance यो आसतलो. Okay. So जर तुम्ही हे हाका पळयलो जर तुम्ही ह्या फिगराक पळयलो जाल्यार हो फिगर कितें जालो ट्रायंगल फॉर्मान जालो रायट. सो अज्यूम करा 4 मीटर और 3 मीटर आणि ही जी आणि हो जो डिस्टन्स आसा ओके ह्यो लॉंगेस्ट डिस्टन्स आसतलो इन ट्रायंगल हायपोटेन्यूस साइड. ओके सो आता हेका आमी सॉल्व करतले बाय पायथागोरस थियरम. ओके सो हो ट्रायंगल जालो. सो 90 डिग्री राइट हैंड साइड. सो ये ऑपोजिट एडजसेंट साइड और यू कैन से साइड आणि ही जी लॉंगेस्ट साइड आसा ती हायपोटेन्यूस साइड. सो फॉर्म्युला जो आसा हाइट स्क्वेअर इक्वल टू साइड स्क्वेअर प्लस साइड स्क्वेअर. सो फॉर्म्युला जो आसा हायपोटेन्यूस स्क्वेअर इक्वल टू साइड स्क्वेअर प्लस साइड स्क्वेअर. सो हायपोटेन्यूस साइड आमकां फायंड करपाक जाय कळ्ळें. सो ही जी लॉंगेस्ट साइड आहा ती फायंड करतले आमी. सो एक साइड खंयची कन्सिडर करात 3 मीटर स्क्वेअर आणि 4 स्क्वेअर. 3 स्क्वेअर हेजो मिनिंग 3 into 3 3 2 टाइम्स मल्टिप्लाय जातलो 3 3 जा 9. सेम 4 सेल्फ मल्टिप्लाय 2 टाइम्स जातलो 4 4 जा 16. 9 + 16 25. सो हायपोटेन्यूस हो जो स्क्वेअर जो आसा तो एका पुट कराच. सो स्क्वेअर रूट ऑफ 25 5. सो शॉर्टेस्ट डिस्टन्स जो आसा तो कवर करतलो कितलो 5 मीटर. ओके सो सेम टाइप प्रॉब्लेम हे तुम्ही सॉल्व कराच आणि जे कितें आन्सर येतले ते कमेंट बॉक्सान सेंड कराच. थँक्यू.